ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗೆ ಉಂಟು? ಜನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಉಂಟನ ಶಾಂತಿ ಉಡ ಶತ ಸೊ ಸಂತ ಕಂಚೆ तुमचे फेवरेट पार्ट मुझं सांडलो रे सत आणि सांत ते आपलं उయ్యాले होय लागतो आम्ही बसुल्या आता बेनिसता इलेशन आता मस्त कडे परत झडच्या परत दाखवतात युट्यूबर बरं भुरग्यांगाने बरं काढणं पहिले जागृत जायचे पुन्हा सांगणार बापाचे दैरा साम दैरा नसून बसचे चालेणे तुका फर्स्ट कंचे सरजे बैले संत विषय सरजे की या संत विषय सरजे बैल ती सर फस्ट तुका बैल अंतरे हा सो क्लारा उणिये वा क्लारा बाय चढ आवडतं म्हणजे काळिंग आम्ही कारकोळ येल्यार कारला काळिंग म्हणून एक हे करता कारकोळ म्हळ्यार काळिंग फेस्ट आणि काळिंग फेस्ट म्हळ्यार कारकोळ. हाय हॅलो नमस्कार. कार्मेल किराणाच्या सर्वेक्षकांक आमचे प्रणाम. आज आमी कार्मेल गुड्यात आवन आत्तुराक कारकोळच्या फेस्ताक आमचे पैन करना आसाव आनी आज हांगासर आसात बाप विल्सन तावरो आनी ताचे सांगात आज आमकां ब्लॉग करूंक सांगात दितात रॅन्सन हाय आमचे पैन कार्मेल गुड्यात आवन कारकोळ फेस्ताक ह्या ब्लॉगांत आज आम्ही हांगासर जमलेल्या भक्तिकांक तशेंच सेवा दिवंक म्हूण आयिल्ल्या ह्या जागांचे अभिप्राय आणि तांची भोगणा कितें म्हणून ह्या ब्लॉगांत आज आमी तुमचे समोर येतले. आमचे मदेक आज ह्या बसिलिका पुणक्षेत्राचे रेक्टर जावन आसात मनादी बाप आल्बन. सो तांचे तावन ह्या पुणक्षेत्राची मांडावळ तशेंच तांचो संदेश पसारच्याक आज आमचे मदेक बाजिलिकाचे महापरब व्हडा संभ्रमन आनी व्हडा दरबरान म्हणयत आसा जाते आसा. सकाळीं तावन लोकांचो जमो पळयतना हरिहरीनी लोक येता. आतां ह्या सांजेच्या वेळार हजारांनी लाखांनी लोक हांगासर आसा. त्या लोकांचो बोवार्थ आनी त्या लोकांची भक्त पळयतना वरतो संतोष आनी दादोसकाय भोगता. वर्सान वर्स ह्या पवित्र तळाक लोक वाडता आनी सडटा आनी भक्तीक सडते आसात. आयची मांडावळ अपुर्बायेन जाते आसा. मिसां फाटल्यान मिसां जाते आसात आनी आयचे कडेचे मीस राती 9:30 वरार आसा आनी तशेंच फाल्यां सकाळीं 8 वरार आनी फाल्यांच्या रातीचे मीस 10 वरार आसा. अशें ब्रेस्तारा पर्यंत वर्त्या रितीन मांडावळ जाते आसा. आमचे स्वयंसेवक अपुर्बायेन वावर दिते आसात आनी अशें पळयतना लितुर्जी धार्मीक संगती येवचो सांगतो आनी असली मांडावळ भोव अपुर्बायेन चलते आसा. हांवें म्हणयत सांत लॉरेसत आनी मोरयेमायेच्या हजरपणान मुखेलपणान हें चलता आसा म्हणयत. हांगासर जावची ती मांडावळ हांगासर येवचो लोक आनी जावचें सगळें कार्य पळयतना निजायकी देवाचें हजरपण आनी देवाची प्रसन्नता दिसते आसा. ह्या वर्सा पवित्र बायबलाचे उतार मानून घेवन हांव तुजो मोग करता म्हणले बरी त्या उतराचो संदेश वाळते आसा आनी हर एक थीम कितें आमी तो घेतला ह्या वर्सा हर एक शर्माव जावन ते कोंकणीचे जावन ते कन्नडांत बऱ्या रितीन वळते आसात आनी लोकांचो संको नैस इगर्जे भितर बायल्यान मस्त लोक मिसांत क्रियाळतरान पात्र घेता आनी ताका पुरते सर आमचे स्वयंसेवक अपुर्बायेन काम करता आसात आनी खंडी जावन परवां ब्रेस्तारा पर्यंत सतीच मांडावळ लोकांचो संको लोकांचें सगळें पळयतना हें भक्ती कार्य यशस्वी जातलें म्हणलो बरवसो आनी पातयेनी आमकां आसा. देव बरें करूं. हांगासर ह्या पुणक्षेत्रांत तुमी हांगा पळयतात जावंक पुरो एक तुपाचें आयदन तें जावन आसा. ह्या तुपाच्या आयदनांत ह्या पुणक्षेत्रांत कितें करता बा म्हणलें सवाल तुमकां दसूंक पुरो. हाचे फाटल्यान एक काणी आसा. आदी तावन आयिल्ली एक रिवाज कितें म्हळ्यार गोरवां आसा तर जाल्यार तांकां हुशार ना तर जाल्यार तांकां अस्वस्थ जावन शेकाले म्हणे लक्षण आयलीं तर जाल्यार तांणी त्या पुणक्षेत्रांतलें एकलें तूप व्हरण्याचें आसा. आनी मात्र न्ही जर तर त्या तुपांत तांच्या गायांक विशेष रितीन तांच्या मनशांक बरेंपण जालें तर जाल्यार उपकार जावन ती हांगासर फाटी येवन परत त्या गायचें तूप हाडून ह्या पुणतळार भेटयतात आनी अशें तांच्या आंगोन समर्पित रितीन ते फारीक करतात.
ह्या पुणशेताच्या फाटल्या कुशीन आसा हांगासर एक वैयक्तीक छापल म्हूण येता. जायतो लोक हांगासर ध्यान आनी मागणें करसूनशांत वा मागणें करशांत आपलो वेळ मागणी करता. सबार लोक हांगासर वाती जळोवंक येता. अशें कारण इतलेंच. प्रमुख रितीन सांगचें तर जाल्यार आपली आंगवण तिरसोवच्या खातीर सालोरसाचे कडेन उपकार मागता आनी ते फारीक जाल्ल्या निमती सालोरसाक अर्गां पाठोवन ताच्या नांवाक महिमा लाबोवन देवाक अर्गां पाठोवन ह्या जाग्याक तांचे मान अर्पितात. तुमी हांगासर ह्या पुणशेताच्या दाव्या बागल्याक आयल्या तर जाल्यार तुमकां हांगासर अजापांचें उदका झरी वा मिराकुलस पॉंड दिसता. हाची विशेशता कितें म्हळ्यार हें अजापांचें पुण्यक्षेत्रांत अजापाचें पुष्करणी म्हणूनच वलायलां. 4 वर्सां पयलीं म्हजी भलायकी बरी नासल्या वेळार आमी हांगा आयल्या आनी ह्या तळ्याच्या उदक आनी म्हज्या आंगार घाल्या उपरांत म्हजी भलायकी चड बरी जाली. कारकोळचें फेस्त सुरू जालां आसता हांगासर कार्मेल लायट आनी कार्मेल प्रेरण तशेंच कार्मेल ध्यान म्हणलें बायबल डायरी तुमकां हांगासर ह्या स्टॉलांत लाभतात. तशेंच हांगासर उजवाड पत्र हांगासर तुमकां वर्गणी नवीकृत करूंक आसा वा तुमकां वर्गणी बरोवंक आसा तर जाल्यार उजवाड ह्या उडपी देसीचे कोंकणी पत्राक तुमी संपर्क करियेत आनी ह्या स्टॉलान तुमकां हाची वर्गणी बरोवंक अवकाश आसा. देसीचे युवा आयोगाचे निर्देशक जावन आसात मनादी बाप स्टीवन फर्नांडीस आमचे मदेगात आसात. फादर, तुमकां ह्या पुणतळांत कितें बरेंपण भोगता आनी तुमच्या जिवितांत लाभली सालोरसाचे मजतीन लाभली बेसांवां कितें म्हणून आमच्या भिक्षकांक सांगल्यार बारी बरें. ह्या पुणशेताक हांव सादारण ल्हानतावनूच हर एक वर्सा म्हणल्यार बरी भेट दिवनूच आसा आनी हें सगळें जाल्ले उपरांत एक सेवा हांव दिवनूच आसा. सबर जाणां बरेंपण जाल्लें हांवें पळयलां म्हज्या जिवितांत ती मस्त बरेंपण जावन आसा. देवाची बेसांवां देवाचे आशिर्वाद आसा लॉरेन्सा मुखांतर हर एक फावटी मेळोन आसात आनी सबर जाणांक बरें जालां. आनी पुणशेता विशयांत हर एक वर्स हांव पळोवन आसलें बरी सांको येवनचो हांगासर भक्तिका येवनची सोडूनच आसात. तशें म्हणटना देवाची बेसांवां साबार रितींनी विविध रितींनी लोकांक फावो जाला. तसो उपकार मोहन दाखोवंक हांगा साबार लोक येता आनी हें आमच्या जेजूच्या नांवाक महिमाडच्या एक मस्त उपकाराचें जावंक पावता अशें बरी अभिप्राय हांगाच्या विशयांत आसा. आनी किकंडी जावनी बरें जातलें. पयले 3 दीस आसले आतां 5 दीस जाला म्हळ्यार 5 दीस लोक आसा. तशें भक्तिका सोडनात हे म्हजे अभिप्राय आनी देवाची बेसांवां विविध रितीन मेळोन आसचें देवाक अर्गां आसा. देव बरें करूं. आत्तूर सांतेक आयल्या म्हणटाना स्वीट्स आमकां सर्वांक मोगाचें. जर तर ह्या स्वीट्साच्या स्टॉलाक वा स्वीट्साच्या सालाक तुमी भेट दिनातले जाल्यार आत्तूर सांतेक येवनूच वेस्ट म्हूण येता. हांगासर तुमी पळयता ह्या पोंतां धरलें वो त्या कोणशाच्या पोंता म्हणसर तुमी पळयचे जाल्यार स्वीट्साची लायनंत लायन. आदीं पुरा स्वीट्स काणू म्हणून कारकोळ सांतेक येताले. आतां स्वीट्स कॉमन जालां तरी आत्तूरची ती एक रूस वा आत्तूरची एक शीर हांगासर येवनची ती कोणायकी हांगासर विसरची ना. तर हांगासर ह्या स्टॉलाक आयिल्ल्या आसता थोड्या कडेन तांचे भोगणा कितें म्हूण हांगासर विचारया. सर नमस्ते. सर ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗೆ ಉಂಟು? ಜನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಜನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ? ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಆದಿ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಚರ್ಚಿಂದ ದೇವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಡೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಅಂಕೋಲಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಇವ್ರು ಸೀಟಿಗೆ ಜೊಲೆ ಬಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರಮೇಶ್ ಗೋವಿಂದ್ ನಾಯ್ಕ್. ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಕ್ಕೆ. कारकोळ म्हळ्यार काळिंग फेस्त आनी काळिंग फेस्त म्हळ्यार कारकोळ वैमोगाचनो. जर तर तुमी कारकोळ सांतेक भोंवून येतात जाल्यार हांगा
ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಯ್ಲಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೀತಿನ तुम्ही काळिंग काय नातल्यार पळय तुम्ही कार्कोळ फेस्ताक येवचे वेस्ट सो देखोनो जर तर तुम्ही कार्कोळ आत्तूरच्या फेस्ताक येतात जाल्यार काळिंग गावंक एक विसर नाकात हांगासर 5 आणि 6 काळिंगाचे स्टॉल आसात सो हाचे मोल कितले म्हणून आमच्या हांगासर अशा व्यापारिस्ताकडे सर सर ಈ ಕಾಳಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋಗೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಾ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದಾ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮುಂಚಿನ ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ तुमगाच्यानो तुमकां जर हांगासर येवन काळिंग खावंक जाल्यार फकत किल्याक 40 रुपये आसता हांगासर तुमी येवन काळिंग खावन हांकां सुदारचें म्हणून विनंती करता सो कार्कोळ म्हळ्यार काळिंग आनी काळिंग म्हळ्यार कार्कोळ फेस्त जर तर हांगा कोणाय की म्हणी वडापाव खावचें आसा तर जाल्यार दयाकरण कार्कोळ हांगा बॉम्बे बाईट्साक येवन तुमच्या मनपसंदीचें खावंक सुदारचें म्हणून विनंती करता हांव आमचे मदेगात मेलिटा हांचे कुटुंब हांगासर आसा सो तांच्या जिवितांत सालोरसान कितें पुरा बरेपणां केल्यांत हाचे विशीं तांच्या कुटुंबांतावनूच आमी आयकोवया हांगा थोडी बेळवायची आनी खंयच्यान आजार कार्ड तशें आजार कार्ड मियार हांगातावन आसा सो मियार तावन आमचो एकलो पाद्र्यापी आसा फादर डॉन्टोनी म्हणून कार्मेली तुमकां फादर डॉन्टोनी तुमच्या कुटुंबाचे हांगासर आसात भारी खुशी जाली आमकां मेळोन रेस्पेर केल्ले ताणें जालें न्ही आमी पुणशेर मस्त वर्सां येवन आसा लागीं लागीं 30 वर्सां तावन येवन आसा आमी आनी मस्त अजाप आमकां हांगा घडल्यांत परते अजाप म्हळ्यार आमी एका भुरग्या खातीर मागोन आसले ते आमकां जाला म्हजो बाबू हांगाच आसा हय हे आमचे एक वर्ते अजाप जावन आसा तशें आणि तुम्ही जर तर भक्तिकांक बाळक हांगा जर तर तुमच्या भक्तिकांक म्हणजे सालोरेसाच्या भक्तिकांक कितें तुमी संदेश दिवंक आशेतात काले म्हणी संदेश हांगा आयले हांगा येवन केदाळे आमी विनंती केल्यार सालोरेस बापा कडेन विनंती केल्या जाल्यार आमकां मस्त मोतीक समाधान मेळटा आनी कितें आमी विनंती केल्ले मागणें आमकां खंडीत मेळटा म्हणून बरवेशान आमी हांगा आयल्यार ते आमकां खंडीत मेळटा म्हणून हांव तुमच्या व्लॉगा मुखार पळोवच्या एकल्यांक हांव सांगूंक आशेता सो आतां आध्यात्मीक सून लौकीक सांगते की आमी चड महत्व दिता प्रत्येक रितीन सांत पळोवंक गेल्यार सांत सकडा मोगाची सो तुमच्या कुटुंबांत सांत हांगा आत्तूरची सांत पळयल्यार फस्ट येवन उडास कालें आमकां फस्ट काळिंग काळिंग सांते विशयान सांगचें जाल्यार पळय थंय सांते विशयान दुसरें पाळली इगर्ज जालें म्हणया इगर्ज आमच्या काळजाक लागशिल्लीत पूण इल्ले काळजाक लागशिल्ले भायर जाल्यार काळिंगच वडना देव बरें करूं तुमचो वेळ आमच्या संगाता करशिल्ल्याक तशेंच त्या सालोरेसाची बेसांवां तुमच्या कुटुंबादारांत आनी तशेंच तुमच्या सर्व योजनांत मागता देव बरें करूं सो आमचे मदेगात म्हजो एकलो खास मित्र आसा हांगासर मॅकलीन इर्गान ताका केदाळ इर्गान म्हणून आपोवचें सो हांगासर चापूरबायचें कुटुंब आसा मॅकलिनाची मम्मी हांगासर आसा सो तुमी कितल्या वर्सां हांगा येवन आसात हांव हांगा सुमार एक जल्मांत नंतर म्हाका पप्पा आनी मम्मी हांगा आपूण नेतेली आतां कादरकर म्हाका हांगाच दिला तशें लागसार हांगा 10 मिनटांचें वाट आमकां येवन करून वचून आसा आमी आनी हांगा केदाळ येतेच आसता कित्याक म्हणून आजापांचो जागो ह्यो आनी म्हाका हांगा मेळिल्लें ल्हानतावन म्हाका ह्या जाग्यार मेळ्ळां मस्त बरेंपण म्हाका लागलां आनी एक पीस ऑफ मायंड कार्कोळ म्हणटना सांत एवढाच येता सांत पयले सांत सो सांतांत खंयचें तुमचें फेवरेट पार्ट म्हजो सांडलोरेस ल्हान तशें न्ही सांत म्हळ्यार तें न्ही सांत म्हळ्यार बैले सांत असतात पळय हांगा सांतमारी त्या सांतमारीचे तुमचे फेवरेट पार्ट कोणसो आमकां ते वयर केळचो बच्चनकाय आनी हें मोटर मेळन एक व्हरचें हांगातान आनी मिठाई ते पयलें तावन आमी ल्हान तावन व्हरचें बच्चनकाय कार्कोळतान व्हरचें आमी बच्चनकाय म्हणून सांगून तो पयलेंतान फेमस तें तुमी खंय तावन आमी बोजाल कोड्याळ सो तुमी वर्सान 20 वर्सां तावन हांव हांगा येवन आसा म्हळ्यार आमकां बुधवार आयल्या उपरांत आमी येवन आसा म्हणजे माय हांगा ह्या जाग्यार वाती विकूंक येतली दादान आमचो पोटाचो ग्रास जाल्यार थांबून जातलो हांगा आयल्यार सानोरस बापान आमकां खाली रित्या हातान फाटीन धाडूना तशें हरी वर्सा एक पोटी मनी हांगा येत येता आमकां मागल्लें मेळ्ळां आजाप जाला तशें वर्सा गिफ्ट येता हें म्हणजे दू हे म्हणजे मिसेस तशें बरें एक समाधान जाता हांगा आयल्यार
आणि सांत ते हे आपलं उయ్యాले होय ल्हानपण आमी बसुल्ल्या आतां बेन दिसता इल्लेशें आतां मस्त कडेन परत तें झडचें परत दाखयतात युट्यूबर परत तशें सांगून जायना वळें भुरग्यांक पुराय काणा न्हू पयलें जागृत जायची पूण सांजवार बापाचेर धैर्य आसा आमकां धैर्य नसून बसचें हो ना देव बरें करूं तुका फस्ट खंयचे सरजे बायले सांता विशय सरजे की या सांता विशय सरजे बायले ती सर फस्ट तुका बायलेन तरी हां तर सांग बायले खंयचे फेवरेट तुजे आमचे ओडले ते पडले एक पडले हां तातून वसाचेत हां मागीर सादारण इशीन सांत प्रभावन येता हां आतां माय आतां येता वातिकूंक वय वय येता तुका सांगलो रे सांग कितें बरें केलां एक सांग सेकंड म्युसीक फस्ट सेकंड म्युसीक ते बरे मार्क काडचे म्हणून मागले हांवें म्हाका मेळ्ळा तुज्या कुटुंबाक तशेंच तुज्या कुटुंबादारां बरें मागता तुमचो अभिप्राय म्हटल्या खातीर आमी आभारी मानता देव बरें करूं सो क्लॅरा वणये वा क्लॅरा बाय कितें सांगल्यार सूख जावचें ना म्हणून पाती येता सो तुमकां ह्या पूण शेता विशयांत अभिप्राय आनी तुमी कितल्या वर्सां जावन येवन आसात आनी कितें अजाप घडलां ताच्या विशयांत एक मोठी सळक दिल्यार भारी बरें आमी पेरमाई पिरगेजिता न्हू हांगासर ह्या सान लॉरेन्साच्या पुणक्षेत्राक आमी हांगासर आयल्या वेलंकणी श्री संघटनाचे संदेश सांगता मेळोवन हांगासर आमकां ल्हानपण आमी केदाळे हांगा येवनच आसता आनी आमकां एक सान लॉरेन्साच्या पुणक्षेत्राक एक येवनचे एक भाग आमकां मेळटा देखून हांगासर येवन हे हांगा मिसाचें बलिदान पेटोवंक आनी हांगासर सर्व सांगता मेळोवंक एक भाग मेळिल्ल्याक देवाक आमी अर्घां दिता तशेंच सान लॉरेन्साची जिणी आमच्या जेनयेंत आमी पाळोवंक आमी सादारण आमी प्रेरण करता आनी आमचो वाडो जावन आसा सान लॉरेन्साचो वाडो जावन आसा ह्या वक्ता आमी सान लॉरेन्सा अर्घ दिता दुनिया देवाक अर्घ दिता सो कारकोळ सांगते तुमचो फेवरेट पार्ट खंयचो वा तुमकां चड मोगाचो खंयचो पार्ट चड आवडतो म्हणजे काळिंग आमी कारकोळ येयल्यार कारला काळिंग म्हणून एक हें करता पूण बच्चांकाय म्हणून एक नांव आयलां आमी येवन आसतना पयले जिलेबी व्हरताले हें गोतून आतां बच्चांकाय एक म्हणून एक नांव व्हडलां कारकोळचें जावं ती कितेंय जावं आमकां हांगा सांतेत भोव व्हरतो संतोशी बघता 7 वाजून 1 वर्सा आमी पाळण्यांत बसुल्ल्या ते तकली गुली ताच्या पर्यंत त्या पाळण्या वचनातल्या पूण आतां सान लॉरेन्साच्या पुण्यक्षेत्र येवंक एक आमकां व्हरतो संतोश सान लॉरेन्साची बेसांव आमचेर आनी समेस्तार पडोवन दिवन हांव आशा येता चेर म्हाका एक तकली दूख आसतली तशें हांव मगन्याक म्हण आयिल्ल्याक नव्यान केल्लें तशें ते एकच दिसान दोन म्हाका कळूंकूच ना कशी केदाळा मायाक जाली म्हणून त्या देखून हांव अर्घा मीस दिवंक म्हज्या पुताक पांयांक दोनी पांयांक किळे आसले फुल्ल किळे ताका चलोवंक जायनासलें कॉलेजीक वचोंक जायनासलें तशें हांवें आंगून गेल्ली तशें ताका मस्त बरेंपण मेळ्ळें एक किलो ताच्या पांयांत आतां ना सगळें नापांय जालां तशें हांव एक आंगोन घालूंक हांगा आयल्या आनी वाती पेटयले आनी थँक्स गिवींग मासतलें आमी मस्त वर्सां जावन हांगा कारकोळ येता आसा कित्याक म्हळ्यार म्हजें काजार जाल्लें म्हजी मिसस ती शिरतालीची तांकां पयलें थावन कारकोळ म्हळ्यार एक तांचें धार्मीक क्षेत्र आसलें हर एका वर्सा मिसा येतालीं हांगा तशें आमी ताचे उपरांत हर एका वर्सा येता 4 वर्सां पयलीं म्हजी भलायकी बरी नासल्या वेळार आमी हांगा आयल्या आनी ह्या तळ्याच्या उदक आनी म्हज्या आंगार घाल्या उपरांत म्हजी भलायकी चड बरी जाली सान लॉरेन्साक आमी मान दिता आनी हर एका वर्सा ह्या पुण्यक्षेत्राक आमी येता आतां ती बाजिलिका जाल्या तशें जावन हांगा आमकां येवंक हर एका वर्सा येवंक देव फावो करता आनी मुखार करून दिवन हांव आशेता देव बरें करूं मोगाचो हांगासर आमी आयल्या फेस्ताचो पयलो दीस तुमी हांगासर जायत्या लोकांचे अभिप्राय आयकल्ली मात्र न्ही जायते ह्या सकाळी तांची साक्ष दिल्ली आसा आनी प्रत्येक रितीन सान लॉरेन्साक आमच्या जिवितांत लाभयल्ल्या धन्यदेवाक आमी अर्घा दिवंक फावो अशें आसता मोगाचो ह्या फेस्ताची वार्षिक परब आनीक 4 दीस आसा म्हणजे परवां ब्रेस्तार म्हणसर आसा जाल्ल्यान तुमी येया आनी तुमच्या मोगाच्यांक आपोवन हाडा परत पळयत रावा कार्मेल किरण मिडिया आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा देव बरें करूं